सस्पेंड केल्या ती रिथिंक करा म्हणटा कित्याक तांच्यानी नो म्हणटा पार्टी आमची रिथिंक करता काय ना तें म्हाका पळोवया मरे पळय हें आमचे पार्टीचें डिसिजन हे पार्टीचे डिसिजन कांय बदल आतां मेरेन ना सो म्हाका तुमकां एलायन्साचें सांगपाक नवें कांय ना आमी एक जनरल सेंटिमेंटाचेर वता जनरल सेंटिमेंट असो आसा की जे भशेन काँग्रेस वागता तातूंत लोकांक एक दिसता की काँग्रेस तिसऱ्यांदा म्हणल्यार हॅट्रीक करतली ताजे खातीर एलायन्स केलें आनी ना तातूंत कांय फायदो जावचो ना अशें म्हणजे पक्षान चिंतलां तातूंत बदल अजून मेरेन जावंक ना ताणें नवें जें कितें म्हणलां जर पक्ष विचार करता जाल्यार मागीर पळोवया पूण एट द मोमेंट पण एलायन्स काँग्रेसी वांगडा ना काय कोणाच वांगडा ना तुमचो एट द मोमेंट आमी एलायन्स पार्टनर फक्त काँग्रेसीचे 22 ते 27 न्हू सो टॉपीक येता तो तोच आनी नवे एलायन्स पार्टनर सोदपाक वचपाचें ओ ना कितें आसा ओ कितें जातलें तें जातलें तेन्ना ओ जालें जाल्यार तुका सांगतलें विजय बाब तुमी म्हणलो एलायन्स केले की ना जातलें काय ना अशें म्हणलो तुमी म्हणजे तुमी करपाचें ना एलायन्स तांचे वांगडा सांगलें ना तुका आमी तुका क्लियर सांगिल्लें आहा तुका आनी अशें आडतें पडटें सादें आमी एट द मोमेंट एलायन्स टॉक्स सस्पेंड केल्ल्या बंद केल्या सो टॉक्स बंद आसतना एलायन्स कितें उलयतलो आनी तुमचे बर्थडे म्हणून तुमकां एलायन्स नाका काँग्रेस डिफेक्शन पार्टी म्हणून तुमकां एलायन्स नाका तूं एक सर्वसामान्य राजकारण्या कडेन उलयना तें आडतें पडतें घालून तुका जाय तें हांव उलोवचो ना आमच्या पक्षान डिसिजन घेतलां डिसिजन कितें आहा की आमी एलायन्साचे टॉक सस्पेंड केल्या कित्याक केल्या तें तुका हांवें सांगलां 100दां तुका सांगून तें पडतें तुका घेवन दुसरें तुका जाय तें हांव उलोवचो ना म्हाका जाय तें हांव उलयतलो आनी म्हाका जाय तें हें की एलायन्साचे टॉक्स हे सस्पेंड केल्या ते सस्पेंड आसा आतां ताजेर जर फेरविचार जालो जाल्यार हांव तुका सांगतलो जर नवे कोणें एलायन्स पार्टनर घेवपाचे आसा आमी जाल्यार तें आमी तुका सांगतले पूण अजून मेरेन तशें कांय पण तयारी कशी आहे तुमची आता 27ची तयारी कशी फाल्यांच्यान आमी कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हणल्यार 5 मतदारसंघ जंय गांव थंय हांव म्हणून आमी एक आमची एक मोहीम चलयता फाल्यांच्यान हांव लागतलो फाल्यां आमी पयलीं सावड्डें वता स्पिकराच्याच मतदारसंघात सुरवात थंय स्पिकराक मेळटा फाल्यां मतदारसंघात लोकांक मेळटा विजय बाब तुजे बर्थडेक एक घोशणा केल्ली अनंत चतुर्थी पासून तुमी वाट पळयतले म्हणून ताजे पयलीं ना वाट पळयतले म्हणून अनंत चतुर्दशीक आमी रस्त्यार लागतले आमी आमची यात्रा काडटले ओके लेट्स बी क्लियर नो मिस रिपोर्टींग अनंत चतुर्दशीक आमी आमची यात्रा सुरवात करतले